साकवाळे पंचायत वाठारांत खासगी राना वाठाराचे शिमाचो सर्वे सुरू जाल्ल्यान थंयच्या लोकांनी आवाज काडपाक सुरू केला। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत राज्य सरकारान नेमिल्ले समितीन बुधवारा इन्स्पेक्शन केलें। त्या वाठारांत रानवटी झाडां ना म्हूण लोकांचो आर्ग्युमेंट। सरपंचान प्रायव्हेट फॉरेस्टाचे शिमाच्या आंखणीक हरकत घेतल्या। राज्य सरकारान नेमिल्ल्या समितीच्या वांगड्यांनी बुधवारा सांकवाळ वाठारांत प्रायव्हेट फॉरेस्टाच्यो शिमो थारावंक इन्स्पेक्शन केलें। Because I am not the spokesman. I am the as a member secretary of I forest. cannot reply to any questions. So you refuse That to power, comment? no, that power is not given to me to speak to any person. सांकवाळच्या लोकांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या। कित्याक ते फॉरेस्ट नीज तुमकां जाय जाल्यार दाखोवंक शकता। म्हाजे जे घर आसा ते सायडीच्यान रस्ते अनेक रस्तो आसा सकयल ते रस्ते आसा सायडीच्यान सगळे आमचे बेस्ट हितून एक झाड ना तितून वयल्यान आंबे आसा पणस आसात सगळीं अशीं झाडां आसा फ्रूट बेरिंग। सो पूण ह्या भाशेन आमकां स्वता एक झाड कातरपाक आमकां मेळना। कसलो प्लॅन घाल जाल्यार लोकांक प्रॉब्लेम पास करून दिनाय। सो हे सगळें कित्याक लागून लोकांक त्रास जातात। हो आख्या सांकवाळ्या हो इश्यू व्हडलो जातलो। सांकवाळकारांक हांव सगळ्यांक आपयतलो। हेचे मिटींग जातली। जे तरेन हे रूड बिहेवियर स्वता करता। आयज तुमकां सुद्दां पळयला रिपोर्टरान ताणें कशें इन्सल्टिंग जी लँग्वेज उजार केल्या। सो ही कमिटी आज सरकारान इमिजिएटली बरखास्त करपाची। हे कमिटी फक्त लोकांक नाडू येता। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। रेंट काराचे एक लायसन आनी गाडयो 136। 15,000 वयर रेंट बायक्स आसात। दुसऱ्यांच्यो गाडयो घेवन बेकायदेशीर रेंटाक दिवपाचो प्रकार चल्ला आसत जाल्यार चौकशी करता म्हूण येरादारी मंत्री सुदीन उलयला। कांयतून रेंट कारवाल्यांनी गोंयकार टॅक्सीवाल्यांक बेकार उडयल्यात म्हूण प्रस्न काडिल्लो। मार्च 2016 मेरेन नव्या रेंट काराक मान्यताय दिवंक सरकारान बंदी घाल्ली आसा। विशय कोर्टांत पावला। टोटल नंबर ऑफ व्हेकल रेंटे कार जो अनऑफिशियली रेंटे कार आसात आनीक एकाच ओनराक कितले कारांचे लायसन्स दिल्ले आसा ते कळोवंक जाय। Speaker sir, number of license what we have given is 1 and number of vehicles for that license is I think 136. जो वन रेंटे कार दिल्ले आसा तो सगळ्यांचे टॅक्सी एकठांय करून गाडी एकठांय करून रेंटाक दिता। इज इट अलाउड? इट इज देयर ऑन आमच्या रुलांत आसा। जी कार येता तांकां आमी ज्यांनी मागला त्यांनी तांकां दिल्या। आता सध्या त्याचेर मॉरेटोरियम चल्ला अप टू मार्च 2016। सो सध्या हे जे रेंट कार आमी परमिशन दिता ती बंद केल्ली आसा टील 2016 मार्च। दुसऱ्याचे टॅक्स गाडयो ताच्या लावूंक जातात रेंटे कार दिल्ले तो आन्सर म्हाका ताचेर क्लियर मातशें केल्लें जाय मिनिस्टर। स्पश्ट सांगला वी हॅव गिवन अ परमिशन टू 136 कार्स वेर एज बिहाइंड दॅट इट इज नॉट परमिसिबल। हांव सांगता तेजे कारच दुसरी आसा म्हणून त्या कडेन इतले गाडयो ना। I will make an inquiry, proper inquiry into the matter and I will put a report. कोलवाळे रामनगरांतले लोक उदकाक पातीशेर। उदका पुरवण करपी टाकयेचें काम चल्लां। पयऱ्यान उदक येता, लोक टँकरांनी उदक हाडटात, मात ते गांवच्या लोकांक जाय तशें पावना। नवी टाकी बांदून 5 वर्सां जालीं अजून उक्तावण जायना। उदकाचो प्रस्न तडीक लायात म्हूण लोक मागतात। टाकी 2-3 दिसांत जाग्यार पडटली म्हूण PWDचो इंजिनियर उलोवन दाखयता। टाकये कडेन येयलें हांव पळोवपाक म्हटल्यार तें काम चालू आहा तें कितें हांव कितें पाणी काय ना आमी कितें करपाचें। तेका विचारलें जाल्यार तो म्हणटा गावता तें सोडटा आपूण आनी कितें करूं आपूण। केन्ना सारकें जातली टाकी ती खबर ना म्हणटा। हय खबर ना डेली सांगता तो फक्त। बिला कितें फायदो आसा? तुम्ही बिला डेली महिन्याच्या म्हयन्याक बिला येता हा आनी ती वाडोवन येता। पयलीं 200 येता आतां 1000 येता। वाऱ्या बरोबर ते बिला येतात तेन्ना आमकां उदीक आमकां सोडचें। आमी म्हाताऱ्यांनी खंय वचपाची उदकाक टँकर ना पयल्याचें उदीक ते बी आमकां उदीक येयना आमी कितें करपाचें। आमी आतां PWD इंजिनियराक वचून येयल्या तिणें आमकां आश्वासन दिलां की आमी ह्या 2 दिसांक तुमची जे टाकीचो जो प्रॉब्लेम उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसलो तो सॉल्व करता म्हणून। कित्याक 5 वर्साचे ते काम चालू आसा आतां सध्या ते फिनिशिंग आहा स्टार्ट जावंक ना म्हटल्यार कितें जालां ते ऑलरेडी कंप्लीट जाल्या ताका टेस्टिंग म्हणटा ते उरलां ते टेस्टिंग आतां चालू आहा तेजें। इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।